नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिसभराच्या म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो फेरी पास रद्द करपाची काँग्रेसीची मागणी फेरी भाडें रद्द केलें ना जाल्यार न्हंय येरादारी खात्याचेर व्हरतले मोर्चा दिले शिटकावणी गोयच्या आकांक्षा साळुंखेन स्क्वॉशान जिखले भांगरा पदक तामिळनाडूच्या पूजा आरतीचेर 3-8-0 फरकान जोडले जैत कोळशाच्या विशयावेल्यान सावड्डेची ग्रामसभा बरीच तापली ओव्हरलोडिंग बंद करूंक ना जाल्यार आडायतले ट्रक आधुनिक काळात लेगीत सुमित्रा गांवकारान तिगोवन दवरले शेंद्रा माडाच्या पासून शेंद्री तयार करपाची कला जमनी रूपांतरण करपाच्या हेतान टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेची 3 दुकानां हिस्पाभायर भ्रष्टाचार करून 50,000 जोडपाची मोख काँग्रेसीचो आरोप आनी मोर्जे रशियन पर्यटकान मोटरसायकली वेल्यान पार्क केल्ल्या दुचाकीक दिलो नेटाचो धपको स्कूटर चलोवपी बायल जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल आता खबरो विस्तारान गोंय सरकारान 4 चाकी वाहनांसयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेटी लागू करपाचो निर्णय घेतला दुचाकींक तिकेट लागू करपाक लोकांसयत आमदारांचो विरोधी पक्षांचोय विरोध रायबंदर फेरी धक्क्याचेर आयतारा तिकेट दरवाडी विरोधात काँग्रेस पक्षान आंदोलन केलें सर्वसामान्य मनशाक फेरीबोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्या आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हंय येरादारी कार्यालया मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका 5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 5 पैशाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी अरे 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी अरे आमका नाका दरवाड आमका नाका आमका नाका आमका नाका दरवाड आमका नाका आमका नाका आमका नाका दरवाड आमका नाका आमका नाका दरवाड आमका नाका आमका नाका दरवाड आमका नाका दरवाड आमका नाका मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद I call this very cruel on the part of the government of Goa. आजचे दिन म्हणतात तुम्ही आजचे दिन होऊन गेले हांव सरकाराक एक सजेशन दिवपाक सोदता सजेशन कितें तुम सांगतात आमच्यान फेरी लुकसाणान चलोवपा जायना 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स तूं चार्ज करता आमगे टुरिस्ट रेंट अ बायक म्हणून आसात ते गांवांत रावता ते टुरिस्ट येतात वयतात जे डिसिजन सरकारान घेतला एंटी पीपल डिसिजन एंटी हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहा जेन्ना बजेटरी एलोकेशन ह्या खात्याक दिलेले आहा ऑलरेडी प्रोविजन केलेले आहा आणि जेन्ना हे डिपार्टमेंट लॉसान वयता न्हय न्हू ते लॉसान वयता हे सोले कॉर्पोरेशन लॉसान वयताय कित्याक बारीक जनतेक त्रास करपाक एक प्रयत्न हो बीजेपी सरकाराचो जाल्लो आसा या सरकाराक लोकांले पैसे जनतेचे पैसे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेऊन कितलेशे इव्हेंट करपाक तांकां खबर आहा 24 बरें ना म्हणून सेंटराक बरें जा म्हणून आनी आज बारीक लोकांक जेन्ना 10 रुपया जावं जेन्ना एक वाडटा तेन्ना बारीक लोकांक तेंगे घरांत जे मिडल क्लास लोक आहाय जे मिडल क्लास लोक जेंगेली सॅलरी ह्या बजेटाचेर चलता आज पेट्रोलाचे प्राइस सिलिंडर सगळे वयता थिंगा रायज आसा तर आमी लोकां बरोबर मुखार आसतले as Congress party, as common men and as ordinary citizens
इट इज आवर ड्युटी. हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार कशे सामान्य गरीब जनतेक लुटता आणि फोंडान घालता हाचे एक क्लासीक एग्जाम्पल. श्वास घेतलो जाल्यार सुद्दां आमकां पयशे भरचे पडटले. सो म्हाका दिसता दिस इज अ कॉन्स्पिरसी, दिस इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर करप्शन. बाब अमरनाथ पणजीकरान सांगला तशें 16 तारखेच्यान हे इम्प्लिमेंट जावपाचें आसा. ताज्या पयलीं आमी सरकारा कडेन मागता की तुवें हे नोटिफिकेशन खास करून मुख्यमंत्री आणि मंत्री हांणी हे नोटिफिकेशन फाटल्यान घेवचें ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकां बरोबर काँग्रेस पक्षाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफिस बंद करचें पडटलें. 12 तारखेक दिवाळी, सो तुमी कितें लोकांक दिवाळीचे गिफ्ट दिवपाक सोदता? अरे सामान्य बारीक जनतेचे पळया मरे तुम्ही सांगिल्ले आजचे दिन हाडटा म्हणून, पूण हे तुम्ही बारीक गोर जनतेक त्रासान घालता मरे. जे लोक बाबडे स्कूटर घेऊन जे सकाळी कामाक वतात सांजे घरा येतात तांणी 10-20 रुपया दिवपाचे. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयच्या आकांक्षा साळुंखेन स्क्वॉश खेळांत बायलांच्या गटात भांगरा पदक जिखलें. फायनलीत आकांक्षान तामिळनाडूच्या पूजा आरतीयाचेर 3-8-0 फरकान जैत सोडलें. पदक वयरेन गोंयच्या नांवार आतां 11 भांगरा पदकां सयत एकूण 49 पदकां जाल्यात. And a really happy moment for me to represent Goa and win a gold medal for Goa. So I'm very excited and really grateful and happy at the same time. How tough was the journey till the top? I mean, how many games you played and? I played 5 matches to get to win a medal. So and all of them were okay. I mean, I feel like I played really well throughout the whole tournament. So I'm happy. I mean, definitely, like, right now we have 4 squash courts, and I would be very happy if we could get a gym alongside with a fitness trainer. You know, we have this ground already right next to the squash court, and we can build like a holistic facility where one not only plays squash but actually trains to be a professional, which includes fitness outside of the squash courts and all the facilities. सावड्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्याने वेगवेगळे प्रश्न ग्रामसभेत मांडले जाल्यार सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नायक कांय कारणांक लागून ग्रामसभेच्या बसकेत हाजीर नाशिल्ली. ह्या बसकेत मुखेल मुद्दो म्हळ्यार ट्रकान ओव्हरलोडिंग करून व्हरपी कोळसो. देखून सगळ्या खात्याक पत्र धाडल्यात तरी लेगीत अशीच ओव्हरलोडिंग कोळसो व्हरपाक बंद करूंक ना जाल्यार ट्रक आडायतले अशी शिटकावणी पंचायतीन दिल्या. की जो वास्कोच्यान जर बाकी बाकी इंडस्ट्री येता तो आमी अशे नजरे येयला की तो ओवरलोड येता तेजे जे लिमिटाचे ते डबल येता. प्लस अशे बी फोटो आमचे कडेन मिडियान हाडून दिले किंवा बाकी लोकलांनी हाडून दिले की तो हे जो आसा जो ऊर आसा तो रस्त्यार पडटा किंवा स्पीड ब्रेकराचेर पडटा आनी जेणे करून जे बाकीचे जे व्हेकल्स आसा एक 2 व्हिलर्स आसूं किंवा 4 व्हिलर्स किंवा जे लोक रस्त्यार चलता तेंचे खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता आनी कोर्स आसल्या कारणान ते दोळ्यां वयता बाकी खुबशे त्रास तांकां जाता. तेजे नंतर हो प्रश्न लास्ट ग्रामसभेक येयल्लो आनी ह्योच ग्रामसभेक येयल्लो आसा. तेन्ना आमी ऑलरेडी कलेक्टराक आनी RTO आनी ट्रॅफिक सेल किंवा MPD चॅरमॅनाक आमी लेटर केल्लें आसा की जो तुमी ओवरलोड भरचो न्ही आनी जो कितें थंयच्यान माल येता तो नायसली कवर करचो, वेवस्थीत कवर करचो, जेणे करून जे लोकल लोक आसात तांकां की बाकीच्या लोकांक त्रास जावपा जायना. आमी ते धंद्याचे कोणाचें ऑपरेशन हाडूना, फक्त जे कितें ते कायद्या धरून जे सगळें करचें हे एक आमी थळाव हे ग्रामसभेक घातलेलो आसा आनी ऑलरेडी आमी लेटरूय तांकां धाडलेलें आसा. लास्ट 2 ग्रामसभे जाले हांव क्वेश्चन रेज करता ओवरलोडिंग फ्रॉम वास्को टू गोवा स्पॉन्ज आनी हांव गोमंतक टीव्हीचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तांणी हो इशू हायलायट केलो जी म्हाजी कंप्लेन आसलेली ती हायलायट केली आनी खंय तरी पंचायत न्हिदली जागी जाली आनी रिएक्ट केले आनी तेंच्यांनी पंचायतीन शुक्राराक डेप्युटी कलेक्टर ट्रॅफिक सेल PIक बीन लेटर केल्लें आसा आनी हो ट्रान्सपोर्टाचेर एक्शन घेवपा लागून. आतां पंचायतीन आमकां आश्वासन दिलां कितें म्हणून समज हेजेर जर एक्शन जायना 1-8 दीस आमी पळोवया समज हेजें एक्शन जायना जाल्यार आमी सगळ्यांनी रस्त्यार येवन तो ट्रान्सपोर्ट हाडून जी कॉन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा पळय ताका एक कॉल इमिडिएट कॉल करून थंय ऑन द स्पॉटार आपूण एक्शन घेवपा लागया. सुमित्रा गांवकार हिणें फाटल्या 6 वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांचो उपेग करून पर्यावरणपूरक आनी ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या काळांत लेगीत जिवाक थाकाय दिवपी शेंद्री करपाची कला तिगोवन दवरल्या. तिच्या शेंद्र्यो करपी कलेच्या प्रवासाची काणी मांडपी पळयात हो गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. आजच्या आधुनीक काळांत लेगीत जाणट्यांनी जें कितें आमकां शिकयलां ताका भोव महत्व आसा. मागीर ती कला आसूं नाजाल्यार खंयची परंपरा, सण वा गांवठी वखदां.
सैमान लिपीतल्या प्रत्येक बाबीचें महत्व लक्षांत घेवन तातूंतल्यान मनशाक कशी समाधानी आनी सुखी जीण जगची हें जाणट्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या मुखार दवरलां. सुमित्रा गांवकार ह्या बायल मनीस कलाकारान अशीच एक जाणट्यांनी शिकयल्ली शेंद्री विणपाची कला आयच्या काळांत लेगीत तिगोवन दवरल्या. ही सुमित्रा गांवकार स्वताच्या कलेची अभिमान बाळगुपी आणि आधुनिक जगात सैमान दिल्ल्या साधनांचो योग्य उपेग करून तातूंतल्यान पर्यावरणपूरक शेंद्री तयार करपी कलाकार. सुमित्रा फाटल्या 5 वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांपासून शेंद्र्यो करता. हस्तकले वांगडा पर्यावरणपूरक आशिल्ल्या तिणें केल्ल्या शेंद्र्यांक खूब मागणी आसा. ह्यो शेंद्र्यो तयार करपाक वेळ लागता, मात एक बरे वस्तू तयार करून दिवपाचें सूख वेगळेंच आसता अशें सुमित्रा म्हणटा. आमी दोंगरार वचून हें हाडटा शेंद्रा माडाचें आनी हाडटा आनी सुकयता आनी मागीर सुकतकीर कट करता आनी मागीर सायड करता सारकी बारीक आनी मागीर विणपा लागता. विणटा आनी मागीर शेंद्री करपा लागता. ते शेंद्रे शिंवता घालून. हय खंयच्यान शिकलो तुमी हें करपाक शेंद्रे? आमगे आई घरची आई घरा कडेन शिकयली. टायम भरपूर लागता 15 दीस एक करपाक. विणपाक चड जाय ती जडपा 4 दीस जाय घालून 4 दिसांनी ती जाता. एक 15 दीस लागता म्हाका करपाक. 4 बाय 6 फूट 5 वर्सां. शेंद्र्यो विकपा खातीर आमी खासा अशी मार्केटिंग करूंक ना. लोक ह्यो शेंद्र्यो पळयतकीच व्हरपाक येतात. सध्या तरी फक्त माउथ पब्लिसिटींतल्यानूच शेंद्र्यांचो खप जाता. हे शिवाय आमी फेसबूक तशेंच व्हॉट्सॅपाचो उपेग ह्या शेंद्रेंच्या खपा खातीर करता अशी माहिती सुमित्राच्या घरकारान दिली. ऑर्डर एकामेकाचे पळोवन ऑर्डर येतली बेश्टीच आमी कोणाक डायरेक्टली म्हणजे पब्लिसिटी तशें करून कांय ना. म्हणजे एकामेकाक पळोवन बिवन मागीर ती आपल्याक जाय म्हणटा, थोडे म्हणटा आपल्याक जाय म्हणटा. मागीर थोडे आमी फेसबुकार घालता, केन्ना केन्ना वॉट्सअप म्हणजे स्टेटस बिटस घालता, मागीर ऑर्डर बी येता. बेनिफिट्स कितें? बेनिफिट्स नॅचरल न्ही. नॉर्मली एक आतां मार्केटांतली रेडीमेड जी शेंद्री येता ती हार्डली 6 म्हयने ते इतले उरता, तेच्यान वयर उरना ती. म्हणजे ते हेजे न्ही ती कितले म्हणटा ती नायलॉन कशी ते तितली म्हणजे गरमी जाता न्ही. हे न्हिदले तुका गरमी बिरमी कांय येना. ओके सो लोक उमेदीन व्हरता थोडे म्हणजे नॅचरल न्ही म्हणून व्हरता. कलेक पुजपी कलाकाराक खंय मरण ना. मन लावन कलेक सांबाळपी मनीस कलेक फुडले पिळगे मेरेन तरी पावयतातूच. मात ह्या कलेचें म्हत्व लेगीत तिगोवन दवरपाक म्हत्वाची भुमिका ते वठयतात. सुमित्रा गांवकार ही अशीच एक गुणी आनी सैमार मोग करून हेरांक लेगीत पर्यावरणा कडेन जोडपी कलाकार. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टीसीबी मंत्र्यान गोंय काबार करपाक 3 दुकानां घाल्यात आनी तातूंतल्यान 50,000 कोटी रुपया तो जोडपाचो आसा. कलम 17(2) आनी कलम 17(ड) घालून व्हडा प्रमाणात जमनीचें रुपांतरण चल्लां. ते भायर फार्म हाऊस पॉलिसी अंतर्गत शेतां काबार करपाचो कट विश्वजीत राणेन रचला. राण्याक भ्रष्टाचारांतल्यान जोडून दिवपी ही ताची 3 दुकानां असो आरोप गोंय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश तोडणकरान केला. पेडण्या फाटल्यान विश्वजीत आतां 70 झोनिंग प्लॅन लागू करपाचो यत्न करता आनी 70 जमनीची डील लेगीत जाल्ली आसा. 17(2) कलम अंतर्गत जमनीचें क्षेत्र चुकीचें आसा अशें दाखोवन मागीर कलम 17(ड) लावन झोनिंग प्लॅना वरवीं त्या जमनीचें क्षेत्राचें सेंटिमेंटल झोनांत रुपांतर जाता. हे जमनीचें रुपांतरण जातना प्रादेशीक आराखड्याक कुशीक दवरतात, देखून ही प्रक्रिया सामकी बेकायदेशीर आसा. These are the minutes, the documents of the government of Goa, the documents of TCP department. हे गिरीश चोडणकर, जा अमरनाथ पणजीकर, जा प्रदीप, जा नारायण सांगना, जा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सांगना, हे गव्हर्मेंटाचे डॉक्युमेंट सांगतात आणि ह्या डॉक्युमेंटान क्लियरली मेन्शन केल्ले आसा हे सगळे तालुकाचे. जे तालुकान झोनल प्लॅन रेडी जातलो त्याचो हो प्लॅन आसा. आणि विश्वजीत राणेचो टार्गेट जो पेडणे तालुक्यात आशिल्लो तो जवळ जवळ 5,000 कोटीचो. आय एम रिपीटिंग
5,000 कोटीचो टार्गेट हो फक्त एक तालुक्याक आशिल्लो. पेडणे तालुक्याच्या झोन प्लॅन तयार करून जो पेडणेच्या लोकांनी भायर सावन हाडयलो आनी विश्वजिताक मातसो थांबयलो. पयलें दुकान सेक्शन 17(2) म्हणजे एरर दाखोवप, एप्लिकेशन घेवप, जमीन कन्वर्ट करप. तेगे दुकान नंबर 2 17D कसले झोनिंग करप, झोनिंग चेंज करप. पेडणे जो झोन केल्लो त्या टायप आनी होलसेल लँड कन्वर्शन रिजनल प्लॅनाक आसूं नासूं. पयलें दुकान कितें म्हणटा 17(2) रिजनल प्लॅनाक चुकोन लागला. 17D काय लागला, तो रिजनल प्लॅनाक आसूं नासूं काय ना, तो डायरेक्ट होलसेल हे करता आनी एरिया सगळे मार्क केल्ले आसा. सो ह्या वाठाराच्या प्रत्येक लोकांक हांव जागृत जावपाक कडेन मागता की हे हल्लो त्यांच्या जमनीचेर केन्नाय जावपाक शकता. आता तेगेलें दुकान नंबर 3, दुकान नंबर 3 तेजें आसा ते फार्म हाऊस इन द ग्रीन झोन. आता फार्म हाऊस हे चेंज करपा खातीर तेणें गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हो जो 27 एप्रिल 2023 हो चेंज केलो. आनी हातून कितें केलाय की हेंकां आतां शेतकरी येतले. आतां खंयचे शेतकरी येतले? शेतकरी आतां अडानी शेतकरी जावपाक शकता. अडानी येवन एक एग्जाम्पल दिता, फुडें रेड्डी येवपाक शकतात. अशें करून सगळे आतां शेतकरी, देशभरांतले शेतकरी गोंया येतले. आनी हेजेर प्रोविजन कितें, तुजे कडेन फार्म हाऊस आनी त्या फार्म हाऊस कन्स्ट्रक्ट करपाचें परमिशन. ते भायर सरकार म्हणटा शेतकऱ्यां खातीर तांच्यांनी फार्म हाऊस पॉलिसी काडला. हे फार्म हाऊस आनी प्लॉट सरकारान 30 ते 40 कोटी रुपयान विकपाक काडला. खंयचो शेतकार इतले पयशे मोडून फार्म हाऊस घेतलो असो प्रश्न गिरीश चोडणकरान उपरासला. फार्म हाऊस हाडून 1000 स्क्वेअर मिटराची शेत जमनी हडप करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप गिरीशान केला. आनी हे वेव्हार आतां फार्म हाऊसाच्या रुपान गोंयच्या काना कोपऱ्यान ते पावतले. ही जागृती हांव गोंयकारांक करपाक सोदतां. हे हांव राजकारणी म्हणून उलयना, गोंयचे आमकां चिंता आसा गोंयची फुडाराची. आनी हे ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. आनी हे सुरू जाता आसतना आमचे कडेन हांगा थोडे प्लॅन आसात. पळय प्लॅन ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लॅन आसा TCPन केल्ले. आनी हांगा कितें दाखयतात, हे फार्म हाऊस जाता. म्हणजे फार्म हाऊस म्हणल्यार हेजे कॉस्ट जवळ जवळ 30 ते 50 कोटी. म्हणजे खंयचे शेतकरी येवन फार्म हाऊस 30-40 कोटींनी फार्म हाऊस परचेज करतलो? इमॅजिन करात तुम्ही. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकाक विचारपाक सोदता की तूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तुवें आमकां सांगचें ज्यो बियो आसात सीड्स तांकां मुतोंक बी संडास बी जाता काय? एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून रवी नायकान आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय की त्या सुद्दां ते पॉश टॉयलेट जाय पडटा तांकां. मागीर त्या बियांक मातशी बेजार येता, तांकां बाल्कनी वचपाक पडटा. म्हणजे तुमी पळया हो जो प्लॅन जो आसा त्या प्लॅनाक कशी करून प्रोविजन जाल्ली आसा, कशी करून सगळे हे रुल्स मार्क केल्ले आसा. आनी हो हे फार्म हाऊस, हे ग्रीन दिसता पळय ते फार्म हाऊस, हे पळय हे सगळे फार्म हे फील्ड. आनी तितून भितर जे तांबडेशें दिसता तें फार्म हाऊस. हे सगळें शेत जाता. म्हणजे अशें प्रत्येक कडेन जी आमची शेती जमीन आसा ती शेती जमीन असल्या बंगल्यांनी कन्वर्ट जातले. आनी असले बंगले 30 ते 40-50 कोटींनी. ऑफिशियली तेजो रेट आसतलो 10 कोटी आसतले. ऑफिशियली 10 कोटी आसतले. ऑलरेडी एडवर्टायज आसतात. ही जी कंपनी आसा, दिस इज प्रोपोज कन्स्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाऊस कंपाऊंड वॉल इन प्लॉट बेरिंग सर्वे नंबर 238-9 प्लॉट C सिट्युएटेड एट मोर्जी विलेज. म्हणजे पेडणेकारांनी खुश जावची न्ही की आमचे काबार जाले म्हणून, जे गिराण लागलेले काबार जाले समजपची न्ही. हो पेडणे तालुका फॉर मेसेस गंगा रेड्डी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हेजे TCPचो स्टॅम्प आसा. सो नेक्स्ट 1 year विश्वजीत राणे टार्गेट इज टू मेक 50,000 crores. हांव रिपीट करता, 50,000 कोटी. हे सगळी 3 दुकानां जी केल्यान इल्लिगली विश्वजीत राणेन कायदो अमेंड करून, ताका ब्लेसिंग आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे.
आनी हे गोंय तो होलसेलान सगळ्यांक काबार करपाक सोदता, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करपाक सोदता. हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता, परत आमी आमची गोंयची आवय राखपाक आमकां भायर सरपाक पडटलें. ह्या सरकाराचें आनी हो मुख्यमंत्री जो सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून गोंयकारांक, तेजेर अवलंबून रावपाची गरज ना. आमकां भायर सरपाक पडटलें आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी तेच्या कॅबिनेटाक सांगपाक पडटलें की आमकां भिवपाची गरज आसा. आमी आयच्यान सरकारा कडेन डिमांड करतात की सेक्शन 17(2) हें तें दुयेंस हो व्हायरस जो गोंयांत येता तो ताबडतोब ताका विड्रॉ जावपाक जाय. सेक्शन 17D विड्रॉ जावपाक जाय. आनी जो गोवा रेग्युलेशन फॉर लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट जो फार्म हाऊस जी पॉलिसी हाडल्यात तुम्ही गोंयकारांक हे दाखोवन, ते तिनूय हे विड्रॉ जावपाक जाय इमिजिएटली. रिजनल प्लॅन हो रिजनल प्लॅन उरपाक जाय, तो डायल्यूट जावपाक जायना. खंयचोच कायदो ताका ओवरटेक करपाक जायना. हो आमकां सरकारा कडेन आमी मागणी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. आयतारा दनपारा मोर्जे वाठारांत पार्क केल्ल्या दुचाकीक मोटारसायकली वेल्यान येवपी रशियन पर्यटकान फाटल्यान नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान दुचाकीचेर बशिल्ली बायल जखमी जाली. रशियन पर्यटका कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स नाशिल्लो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मोर्जे दर्यादेगेर दर दिसा येवपी कितलेशेच पर्यटक खूब वेगान गाडी चलयतात. देखून अशे प्रकार परतून जावचे न्हय हे खातीर मोर्जे वाठारांत पुलीस दवरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कितें जालां मोर्जे न्हू कोस्टल बेल्ट एरिया जाली आनी चडशे ट्युरिस्ट वायट नंबर प्लेट आनी तांकां लिमीट ना. लिमीट ही नात. तशें ट्रॅफिक पुलिसाक सुद्दां फोन केलो जाल्यार हांगा सायन बोर्ड ना, आमकां चलन मारूंक मेळना. पूण हांगा नो पार्किंग बोर्ड आसा सुद्दां ट्रॅफिक पुलीस येयना. हेचेर कोणूच आतां सिरियसनेस घेयना. आतां पळय अशें जर आतां आमचे स्थानीक जर लोक जावं आमचे आतां लेडीज गाडयो चलयतात अशें जर आतां हे नॉन स्टॉप जर एक्सिडंट जावंक लागले जाल्यार हेका आतां कोण कारणीभूत. गव्हर्मेंटान हेचेर आतां एक्शन घेवंक जाय न्हू. हांगा एक कंपल्सरी ट्रॅफिक पुलीस दवरपाक जाय. तशें RTOन पासून एक ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. हांगा नो पार्किंग बोर्ड लागल्या तरी पुलीस हांगा निग्लेक्ट करता. त्या प्रमाणे आतां पळय आतां हो एक्सिडंट जालो, ही वायट नंबर प्लेट हो डेली क्रॉस वयता. अशें खूब जाण रशियन आहात हे वायट नंबर प्लेट आनी स्पोर्ट्स गाडये हांकां लिमीट ना. हेचेर आतां सारकी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. एक्सिडंट जाला आमची एक मोर्जेची लोकल आपल्या भुरग्यांक हांगा शॉपार येयल्ली, एके सायडीन पार्क केल्ली तेणी गाडी. फॉरेनर डायरेक्ट गेलो आनी तेजेर गाडी मारले आनी त्या फॉरेनराक लायसन ना कांय ना, कितें कितें काडून डुप्लिकेट कितें दिता कळ्ळें न्हू. आनी हांगा हे हवालदार ते आमकां कॉपरेट करिनात. तो आतां आमची शूटिंग काडटा हांगा कळ्ळें न्हू. कळ्ळें न्हू. आनी ती गाडी आहा ती प्रायवेट आहा, तो तेजो फोटो आहा तेजो प्रायवेट गाडी. आमी जर फाल्यां एक गाडी हे केल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता हांगा. हेजेर कितें ते एक्शन घेवचें आनी हांगा एक कंटिन्यू पुलीस दवरपाचें. पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर म्हालाच्या गाडयांक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात. हे 20 रुपया कसले जाल्यार एंट्री फी खंय म्हणून ड्रायव्हर सांगतात. ते भायर कांय गाडयांची जाल्यार तपासणीच जायना असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला. बर्डेच्या मतान एक मॅडम खंय कलेक्शन करपाक येता. ही मॅडम कोण, ती कसले कलेक्शन करपाक येता हाची सरकारान चवकशी करपाक जाय अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या. पोलिसांना दिला ना तुम्ही ते स्टॅम्प मारण्यासाठी देतात ना. ओके थँक्यू. किती पैसे दिले रे? 20 रुपया. दुसरे वटेन एंट्री फी म्हण दर खेपे मालाच्या गाडयेक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात. दर दिसा कितल्योश्योच गाडयो चॅक पोस्टा वेल्यान यो वच करतात. तेन्ना आतां ही एंट्री फी कोण घेता, हे पयशे कोणाक पावतात हाची सरकार आनी अबकारी खातें चवकशी करता की ना ते पळोवचें पडटलें. एक्सायज जे ऑफिसर थंय बसलेले आसतात थंयसून आमचे ट्रक जेन्ना आमचे गोंयसून जे व्हडले लॉरी जे वयता हांगासून ते ट्रक ड्रायव्हर आनी तेजे वांगडा क्लिनर जो आसता कितें करता, ट्रक ड्रायव्हर कितें करता, देंवता डायरेक्ट पयलीं पुलीस जे पुलिसांचे ऑफिसर जे आहा थंय वयता, थंयसर तेंचे कडेन स्टॅम्प मारता, थंय दिता, तक्षणां थंय दिता, परत थंयच्यान कितें करता, परत एक्सायज लास्ट एंडाक आसा आमच्या बॉर्डरीचे हेजे त्या पोस्टान ते भितर वयतात
आणि त्यांची चलन आसता चलनाचे फाटल्यान न्ही तांकां स्टॅम्प मारून व्हरचें पडटा. स्टॅम्प मारून फाटल्यान व्हरच्या भितर 20 रुपयाची नोटी आसता, 50 रुपयाची नोटी आसता. सो आमी तांकां काल विचारलें हे तुमी पयशे कित्याक लागून दिता, गोवोरमेंटाचे पयशे जर दिता जाल्यार तुमकां ते कितें चलन बरोवन दिता काय विचारलें, रसीद बरोवन दिता. ते म्हणले ना हे दिवचेच पडटा म्हणून. पूण आमी हे जे पयशे सरकाराक जे ते पयशे हाडून दितात, गोवोरमेंट ऑफिसर्स जे बसलेले आसता तांकां हो प्रमोद सावंत सरकार तांकां म्हयन्याक पगार दिना हो मोठो प्रश्न पडटा न्ही. पूण एका वाटेन अशें दिसता की आमच्या गोंयच्या ऑफिसरांची किंमत म्हणजे प्रमोद सावंताची सरकाराची किंमत 20 रुपयाका म्हणून ते 4 आण्याची सुपारी आणि हो सरकार भिकारी असो जालो न्ही. ते 20 रुपया म्हणजे सरकार कलेक्शन करता आणि कोण तरी एकटी एजंट कोण तरी येता भायल खंय नांव घेयना गोंयच्या लोकांक कळटलें तिजो मनीस येता सकाळी फुडें ते 20 रुपयाची नोटी 10 रुपयाची नोटी 50 रुपया एकठांय करता आनी घेवन चल्लो. देवी चेक नाक्याचेर जे अबकारी चेक नाको आसा थंयच्यान व्हडा प्रमाणांत चोरटी दारू वयता असो दावो आसा, आरोप आसा. त्या नजरेंतल्यान ही धाड घातिल्ली. त्या वेळार कांय वाहन चालका कडल्यान अबकारी खात्याचे चेक नाके आहात ताचे कडेन ड्रायव्हर किंवा क्लिनर 10 रुपया 20 रुपया अशें दिता आणि तांच्या कडेन जर आमी संपर्क साधलो तर ते म्हणटात की एंट्री फी दिवचीच पडटा. ह्या चेक नाक्या वयल्यान दर दिसा व्हडा प्रमाणांत सोरो गोंयांतल्यान भायर वयतात. करोडो रुपयाचो महसूल सरकाराक येणावळ येवची आसता ती चोर वाटेन वयता असो दावो संजय बर्डेन हांणी केल्या बरोबर ह्या नाक्या वयल्यान एक मॅडम वसुली करपाक येता असोय दावो तांचो आसा. आनी तांणी मागणी केल्या की जी कोण मॅडम आसा आनी जी कोण वसुली करता ताची चवकशी करची. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.